पेडणेच्या हॉटमिक्स रस्त्याची जाल्या दुर्दशा। 4 महिने फाटी बांदिल्लो रस्तो पावसात व्हावून गेलो। काम अर्धवट केल्ल्यान ही घडणूक घडल्या म्हण पेडणेचो आमदार पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे ब्युटिफिकेशनाक आमी घेतलेले काम कमीस कमीस कोट्यांनी रुपया घालून हांगासान ब्युटिफिकेशन बरो रस्तो दोन्ही सायडीन तुझे प्रोटेक्शन वॉल हे सगळे गोष्टी घेतलेले आहात। पण आमकां एनओसी मेळूना म्हणून काम उरलें तरी पासून मुवमेंट चालू आहा। आमचो बाप जितेंद्र देशप्रभू वयले आमच्या काका साहेबान ऑलरेडी दिल्ली आहा। एक सायड काका साहेब आहा, एक सायडीन जितेंद्र देशप्रभू आहा आणि देवस्थान जितेंद्र देशप्रभू म्हणजे देवस्थान आणि त्याच्या खातीर आमचे लोक आणि आमचे मनीस त्याच्याकडे वचून मागीत आहात, रिक्वेस्ट करीत आहात। हेच समज हातान मेळलेलें आज तुमकां काम नवें दिसतालें हांगा आनी बरें काम दिसतालें। तो रावता कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना चालू करूं काय म्हणून काम म्हणल्यार हे कितले वर्साचे न्ही रे काम। हय पण आता तेका सपोर्ट काय ना सिटी पण तेका सपोर्ट पयली करपा जाय। तोच आता ते काम आनी बरें करपा खातीर आमी एनओसी खातीर उरले न्ही। हांव मागता लोकां कडेन आनी पेडणेकारां कडेन आमच्या जे आहात ते मतदारसंघात जे व्हडले व्हडले जमीनदार आहात त्यांच्यानी फुडें सरचे खाली एनओसी करपाक। हांव करताना सुद्दां सकयले समज पळयलेले जाता न्हू। आनी जर हांगा जर कितें जरी प्रॉब्लेम जाल्लो जाल्यार मागीर तेका जबाबदार खंयच्या इंजिनियराक धरतले। व्हेरी डेंजर बरोबर। मागीर त्या इंजिनियराचेर सोमती एक्शन जावची, खंयचे कोण तो इंजिनियर आहा तेका सस्पेंड करचो। पण एक तुजें मेन कितें आहा हर एक कामा भितर एनओसी चड गरजेची ह्या मतदारसंघात। हो प्रकार वेगळो बाबू, हे जे कितें करता चालू आहा ते प्रकार वेगळो। हे सुद्धा 68चे काम म्हण तुका हय मान्य आसा, तेचेरच तेंच्यांनी डांबरीकरण करत गेला। पण तेका सपोर्ट तरी दियात न्हू पयली। अशें हे जे आहा ते भितरल्यान सपोर्ट सगळें काम करपा जाय न्ही, फूल करपा जाय। बारीक वयलेच केल्ले म्हण जायना, सकयल्यान काम करपा जाय ते करूं ना। बरोबर। म्हणून ते समज तेंच्यांनी एस्टिमेट पयलोच केला आज हे जावंक शकना जावचें नासलें। बरोबर।